आयज 4:21 जाली आनी म्हाका न्हिदूच पडना. सकाळीं 4:21 आनी सिंबा आसलो मागीर तो उठयलो तेणें म्हाका. मागीर ताका हांवें बिस्कीट दिलें आनी म्हजेय पोठाक भूक लागली. हांवें 2 बुलीन मेळ्ळी फ्रिजीन ती खायली आनी हांव झोबशें बुलिना बी खावचें वचना, बट खरें म्हणल्यार बुलिना टेस्ट बरो आसलेलो आनी ती बेकरीचो हाडलो ती बुलिना आनी हांव चल्लें न्हिदूंक. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग. कशी आहाय तुमी सगळीं? एंड आमी जाल्यार सगळीं बरीं आहाय आनी तुमी बरीं आहाय आसता म्हणून सोचमोता. आनी जाली मगीर सकाळ होणें. आतां उठोलां हांव मातशें लेट उठोलां बिकॉज काल तुमी जाणाय हांव काल म्हणल्यार लायक 4:21 न्हिदलोलें बिकॉज म्हाका रातभर न्हीद पडना आसलेली. आनी आतां हांव 11 o'clock उठोलां, 11:30 अशें. एंड या आतां डायरेक्ट जेवपाचें. हांव सकाळीं ब्रेकफास्ट स्कीप कोतां, ब्रेकफास्ट कांय हांव खायना, डायरेक्ट जेवपाचें आनी जेयन बी जेयत तें दाखयता तुमकां. आनी जेयत तें दाखयता म्हणल्यार हांव आतां 11:30 जेवपाना. हांव मामा येतरी जेयतोलें, सो ती 1:30 बी येतोली. एंड आफ्टर दॅट आमी लंच कोतोलीं. आनी एबनर म्हणटा 2 o'clock येता बिकॉज तेगे इस्कॉल 2 सुटोता. 2 to 15 म्हणल्यार अशें करून आसोता घरा कडेन एबनर येयलोलो. काय दाखय गो, हांव फस्ट दाखय गो, दाखय गो, हांव कोण आस रे. भरपूर येता ही टॅक्नीक बरी आहाय. जेन्ना करुया आमी तें मेशीन तशें आसती. कित म्हूण रे? हय बॅटरी कोण हाडलो? कोण हाडलो काय पुरो. शिंबू बाबा, शिंबू बाबा कोणा चोयता? पूत कोणा चोयता? पूत टाटा कर तूं, चल टाटा कर, टाटा कर. आतां आमी हांव आनी मामा मारगांव वयताय. मातशें कितें काम आहा म्हूण. आनी वेन्सिला घरा भितर आहा कित्याक तें येयना, तेका लॉक मारला. आतां आमी वयताय आनी मागीर दाखयताय तुमकां. लॉक मारून भितर घायला, तेका लॉक मारून भितर घायला. गायस आतां हांव आनी मामा घरा येयली आनी थंय मोडगोसो खावपा हाडला वेन्सिलाक. चीज कटलेट आनी दाखय मरे. तेज पोंदा रिसोईस आहाय आनी तेज पोंदा एग चॉप्स आहाय. प्लेटींग काडटा आनी मागीर दाखयता तुमकां. प्रॉन्स रिसोईस, चीज कटलेट आनी एग चॉप्स. आतां हांव खाता आनी मागीर मेळटा. चोय गायज हांवें शेवयो हाडले शांती बेकरीसून आनी बऱ्यो आहाय. आतां हांव खाता आनी प्लेटी मिक्स करता दाखयता तुमकां. हें कितें रे? हें गोडा चून कातले बीन घायन कोताय. म्हागे फेवरेट ह्यो. तुगे संवसारान कितें फेवरेट ना? सगळें फेवरेट ना. आतां एक बरें गो मिक्स करपाचें. सारकें वासान तोंडां उदक आयलें. वाव. आतां हांव खाता. वेन्सिला तूं खायन चोयता? दी मरे. खावपा रेडी आसलो मुस्ता. तर हांव सांगता तुमकां आतां केश जाली. केश आहा तें ओके टेस्ट कोण. शेवयो मरे त्यो. आं हय. बिग बाईट. तूं खायले मगे शेवयो. कातले आहा, मागीर गोड आहा,
बरें हा. यम्मी. गाइस तुम्हें शो यू हाउ I ate. आता हातान नाही मेळटा. गाइस मुद्दा असले तू दिस व्लॉग चोय नाही म्हण. हे वेंचिला आहा त्या व्लॉग सु जायना. मागीर हांव खायना जाल्यार तुज्यान करूच जायना. तुवें घालपाक जाय न्हू. तुज्यान शूट करूंक जायना. केन्ना व्लॉग्स बीन येयना न्हू जाल्यार शॉर्ट्स पूण येतोले नाल्यार मिनी ब्लॉग्स पूण येतोले. हितू दिसान तेणें आज शूट केला नाल्यार सुस्सेगाद आहा. लास्ट आहलो तो हो आहलो कितें रे तो जस्टीस बारा गेलो तो लास्ट एरियाक तो चोया हाल घातो हाल म्हळ्यार हो व्हिडिओ न्हू पयलीं गेला आसतो तो. आतां हातान नाही मेळटा. आनी मामा आनी एबनर मडगोसो येता आसतो आय थिंक सो पोमोग्रेनेट आनी एपलूय घेवन येयल्ली आनी कॉर्न हाडले. आनी हांवें मागीर चिंतिल्लें रातिको हांव कॉर्नू खातो म्हणून तें सोलून एक पॅना भितर तें सगळें कॉर्न घायलें तेशें मीठ घायलें आनी बॉयल करपा दवरलें. आनी आतां हांव तुमकां एबनरा बरोबर व्हरतां चोया एबनर कितें खाता तो राती कोडे. चोया गायस रातिको जेवण आहा घोसाळ्या भाजी आनी चपाती. आनी तो घोसाळ्या भाजी राधिका दिलशेचो खातालो. सारकी गॅरंटी दिना बट आय मेक श्योर की आतां एटलिस्ट एवरी डे व्हिडिओ नाजाल्यार एटलिस्ट एक शॉर्ट पूण घालूं बिकॉज तुम जायत जाण विचारता हूंय ब्लॉग्स कित्याक येयनाय बी म्हूण. तर थँक यू सो मच की तुम म्हाका मिस कोताय म्हूण. एंड या आय मेक श्योर चोयता मातशें एक एक पाट हांव शूटू कोना काय एक एक पाट मोडू येयना व्हिडिओ शूट करपाचो. तर ताका लागून हे दिसान मातशें ब्लॉग्स नाहलोले बट पोतून स्टार्ट करूंक पडलें. एंड या जेन्ना व्लॉग्स येयनाय हांव शॉर्ट्स घातोलें ओके नाजाल्यार कितें व्हिडिओज बी तेस कोन्न अपलोड कोतोलें ओके. एंड थँक यू सो मच एवरीवन. सो विथ दीस आमगेलो आयचो ब्लॉग काबार कोरया. न्यू आहाय जाल्यार चॅनला सबस्क्रायब कोराय आनी आजून व्हिडिओ लायक केलो ना जाल्यार लायक कोराय. एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केअर. बाय बाय. गुड नाईट.